कशी आमच्या आवड जिची आसा आनी जिंकून सुरीच्या पोला आमच्या सुरवणारा मनीस सोयी दिवचे खातीर अगोदर सांगणाऱ्या लोकांना कार्यावळींत बारबारीक सोन मागली हो तिचो सोन मागीस व्हडा संतोशान आमी सोडला तुमी वेचून काडलेली जेजूची आनी आमची आवय बाबाको मान दिवन आनी तिचो मोग करून आनी तिची देख आनी सोड घेवन
예수 그리스도च्या स्वरूपाचे पोषण ताची आवड नाही आणि सुसे लोकांची उघड झाली कोणती एकट्याने जीवची आली ती पवित्र आत्म्यावरून बेसावली तिच्या पोटी सुसे तिला पोटी सुरुवातीचे केले तिच्या दोन मुलीस असतो आणि तिचे नाव लोक त्याला कशी ताणे असताना त्याला स्वतः स्वर्गस्थानाचो एक दिसती पडलो देवदूतान सांगितले सुसे दादाच्या पुता मागे तुझी पोटी खुशी तुझ्या साराला घेऊन घेऊ नका कित्याक तिच्या कुसऱ्यांत गोड आसा तो पवित्र आत्म्याविशीं संभवता एका पुताक दोन मुली आनी ताका जेजू म्हूण नांव कित्याक तो आपले मोठे आत्म्याक सुकयलो स्वर्गस्थानाक पाखणां पोटी अशें सांगलें थोड्या एका पाराचो एक बेसावली आनी ती एका पुताक सोडून दिली आनी ताका एक मात मेळ्ळो म्हणजे आमची मरेन अशें नांव घातलें हे उतर पाळोवचे खातीर हे स्वातंत्र्य जेजू क्रिस्ताचे आमची आत्मा गायच्या सर्वांची ओळख सोडून अशें आसतना आयचे भुरगेचो विशय मायेची गोड आपणावया आनी खुशालकायेची जिवीत जिवन मोगार भावनी पळोवन समजून करा आनी केली भाशेन आयज आमच्या आवडीचो उगडास करता मदर्स डे आमी सोडून अशें आसतना एक आवडीचीच व्हडली तुमच्या मुखार करता एक आवड आसली आनी तिका एक ल्हान पूत आसलो त्या आपल्या पुताचो जायतो मोग दिली आनी जायतो मोग ताका दिली कित्याक तिचो एकलोच पूत आसलो आनी तिचो घोव नासलो तर आपलोच भाव करून त्या आपल्या पुताक बरे भाशेन घडयता आनी एक दीस अशेंच आपल्या पुताक आनी आपल्या पुताक सांगता आयज आमी पिकनिकेक या म्हणून आनी आपल्या पुताक जेन्ना ताणें सांगता हो पूत आपल्या फ्रेंडांक सांगता ताचो फ्रेंड एक आसलो हिंदू शेजाऱ्याक ताकाय आमी विचारता आमी आमच्या फ्रेंडांक घेवन येवं आनी आमी म्हणटाली यो आनी आतां ही आवय भयण आतां आपल्या पुताक आनी पुताच्या दिसता दोगूय ल्हान ल्हान भुरगे तांकां घेवन पिकनिकेक गेले आनी आख्खो दीस बरे भाशेन एका गार्डनांत सारल्या वयता सगळ्यो वस्तू पळयल्या वयता ह्या आवय भयण ह्या दोगांय भुरग्यांक एकट्याक एका हातान आनी दुसऱ्या हातान धरून घेवन येताली आनी आतां आमी एक रस्तो आहलो आनी ह्या रस्त्यार जायत्यो गाडयो वेताल्यो आनी त्या वेळार आतां रस्तो क्रॉस करूंक जाय आसलो आनी आवय आपल्या पुताक आनी दुसऱ्या पुताक घेवन आसा वेगवेगळे थंय हांव चिंतून हे दोगूय हे आवयचो हातूंत सोडून धांवूंक लागता एकलो भुरगो एके वाटेन धांवूंक लागता जाल्यार दुसरो भुरगो दुसरे वाटेन आनी ह्या वेळार हे आवय समजना कितें करचें सगळ्योच गाडयो आसा आनी ह्या वेळार बेगीन बेगीन आपल्या पुताक मागीर सांबाळ करतले म्हणून त्या दुसऱ्या पुताक दुसऱ्या चेड्याक सांबाळ करून ती धांवली आनी बेगीन बेगीन ताका घोव धरलो आनी पूत तुगेलो म्हणल्यार ह्या आतांच्या पुताचो एक्सिडंट जावन मनीस तो कितलें दूख ह्या आवय त्या वेळार मोगार आसतना थोड्याच दिसान उपरांत कोणे तरी त्या आवयक सांगलें
तुकूच घ्यावं कोण जर आपल्या पुतात पयलीं सादर करून वचपाच्या तूं त्या पुताक सादर करून गेले आनी ह्या म्हाका त्या पयलींचें सोबत हांव सांगता कितेंय जाल्यार दोगांय देव म्हाका सांगसून विचार सांगता पूण ह्या दुसऱ्या भुरग्याक सादर करपाची आनी तेच भाशेन फाल्यां ताची आवय म्हाका कितें म्हणटली वो म्हाका कितें करूंक येता जायते गोश्ट म्हज्या मनांत त्या वेळार आसा भुरग्याक हांव continui solidarietatea buleartea amitea buleartea salvarea ania senzana una zaiteo otsavana oburgone solindu aslo ye auce ci mono auce mono to Krista puri boro moga auce sacrifice Neskine आमचे आत्मबळ वाढीचे जीवित आपल्या क्रिस्त आपल्या पुत्राला देऊन आम्हाला सोडण्या सोडले हे भाषा आम्हाला सोडून आपल्या साक्रिफाइस करून दिले मग आज आम्ही आत्मबळ नाही सोडून ते सोडून आमच्या जीवितातले गुण आमच्या जीवितात करूया आज पाच वस्तू पाच पाच गुण पूर्वी तुमच्या मुखार बारीकशे गुण दवरता आनी पांचूय वस्तू पांच 5K म्हणून येता आमी 5K हे गुण बारीकशे पांचूय गुण केयान सोडता आनी पांच स्वादाचे पयली बारीकच्या जिवितांतली म्हणल्यार हुस्को अनाच्या दुसऱ्याची सोडवणी आणि तेव्हा ती भाषा निर्मिती पाठ सोडवणी कित्याक जेजू तिचो त्या पासून पाठ ती दुसऱ्या अनाच्या सोडवणी कितें सांगूंक सोदता कसो उलटा आमकां सांगता उलटा सोदता पवित्र ती सोडवणी आनी पवित्रची तिची आयज आमकां हेच पवित्रची जीव आमकां अवकेसमान सांगता देवा पवित्र केल्या सोदल्या भारतांनी वेगळे केल्या पूण जेन्ना आमी बाग सोदता ह्या संस्थाची खूब होच देव आमकां पवित्र सांगची कशी भाशेची जेन्ना आमी खूब जाता तेन्ना आमी देवाची तेन्ना सो संवसाराचो साकार एकदम गरजेचो जो आमकां पवित्र जावन आपयता कोण बरी दीस म्हाका कितें दीस पावता सांगची मोगाळ बाबेची पावटी आनी संवसार सांगा तितले पावटी आमकां देव बळाय दिता पवित्र जिवीत एक निर्मळ जिवीत पवित्र जिवीत आमकां आवडटा तर पवित्र पवित्र दुसरी म्हणल्यार खानावळी जेजू जल्लो एक खानावळी एका गोरवाच्या बळ्याक मोगाळ बावळीनो मारी म्हणून हांव जेजू सोडून दिता व्हडलो आसा तो म्हाका आलेसी जेजू सोडून दिवंक जावचें म्हणलें खाली लागली वस्तू दुसरी स्वामी खानावळ आवडटा मारीची लागली आनी खावपाची हेच जीव आयज देव आमकां आवडटा मोगाळ बावळी संवसार जियेता व्हडलो सोडून न्हू व्हडल्यो जायो व्हडल्यो घरां व्हडले मोबायल आसले आमी खुशाल आशिल्ले पूण लागली जेन्ना आमचें जिवीत जियेता स्नेह जीव असो आमचे लागीं आसा तातूंतूय खुशालकाय सोदता लागली जियेता तेन्ना आमी
तिसरी माईच्या जिवितांत कानागारान मारिया हुस्क्यान भरपूर वस्तूंनी जेन्ना सोलो सोडलो दुसऱ्या उगवणाऱ्याक न सांगून आपुला त्यांना आशिल्ल्या आनी विधान करून हो सोलो घालता हो कित्याक हांवें सांगता मागीर सोलो बाबा जाता मागीर विनंती करून आपुशी दुसऱ्यांची बरो सोलो करप आनी ती करची मोगाळ आयज तोच गुण दुसऱ्याच्या हुस्क्यान भरलो दुसऱ्याच्या गोरजाक पावोवपाक आमकां देव मोगाळ जायते पावले आमी कडेन अनुभव केले जायतो लोक गरजेक पावता एक पावल अशें वयता जावं कोणाक एक्सिडेंट जालो आमी नोकरी करपाचे उपकार दिसता पूण भोगली आसतली जी मारीचो गुण दुसऱ्याच्या गोरजाक दुसऱ्याचो हुस्को ती चवथी मारीच्या जिवितांत म्हणल्यार कालवारी पात चलता जेसू कालवारी पात चलता मोगाळ जेसू कसले काय ताका गुरसां ती कालवारी पात चलता मोगाळ गोंयची सावळी आपल्या हातांत बसली आपल्या हातांत केन्नाच मोडून काडची ना मारी त्या बरो त्या वेळार कालवारीची पाट जेसू सोडपाक मारी बरो जेसू हो ब्रीज सोडपाक घालल्या कित्याक तें कसलेच काम करूं ना हो ब्रीज घेवन कालवारी तें बरो मोडून वचूं सोंसली सोंसता आपल्या मुखार मोगाळ ही गोंयी आमकां कितें भाशेन उगडास करता जिवितांत जेन्ना पोस्ट वाडटा सोंसली आमी सांग मोगाळ जायते फावटी आमचे जिवितांत सांगून आसतना लोक एक फावट तूं कित्याक काय भशेन दिसता एक वस्तूरी म्हाका सांगू हांव सगळें हांव सगळें बेसीक आसा सगळें गरजेचो वावर करता एक्टिविटीज आसा तूं जाय असो एक आसलो तो विकाक आसलो पूण फाटींच कसो कित्याक हांवें इतलें बरें करून इतलो वावर करून देवाचो कित्याक म्हज्या जिवितांत मोगाळ असल्या गोश्टी आमच्या आसा पूण आमच्या दोळ्यांनी हें गोश्ट आमच्या जिवितांत आमी करून सोंसलीकाय मानून घेवची गरज आसा मोगाळ उदाहरण दिवंक जेन्ना एक भुरगें सोदता आमी ताका देव रगडटा आनी तें रगडटा तें भुरगें खूब बरें कित्याक तें रगडटा त्या भुरग्याक तें काडटना त्या भुरग्याक दुखता त्या पासून तें रगडटा आनी त्या वेळार भुरगें रगडटा भुरग्याक दुखता म्हणून आमी मागीर तें घालीन आसतना रावता ताका तें रगडनासतना कित्याक आमी जाणा जरी तर भुरग्याक तें रगडलें जाल्यार तें भुरगें खूब सादें जाता म्हणून हेंच कितें आमच्या जिवितांत जेन्ना पोस येता तेन्ना आमी पळोवप जेन्ना पोस येता भुरग्याक तें आमकां त्या वेळार दुखयता पूण आमकां तें पावता खूब करता हेंच मोगाळ आमच्या जिवितांत पोस स्विकारून सोंसलीकाय पुस्तकाया सोंसलीकाय आमी ह्या पुस्तकांत आनी निवडी ही म्हणल्यार पांचवी म्हणल्यार पुरसावळी आपल्या पुताक मेलुनी पुताच्या मेलुनी पूर्ण मारल्या खंयच्या आपल्या दोळ्यांत आपलो पूर्ण वरता कित्याक जेकांनी हांव सांगतालो देव वस्तुरी आपल्या मुखाचो त्याग केलो तेच भाशेन आमची माय आमकां आमचे पासून स्वता सोडवून घेवचे खातीर आमकां बरेपण मेळटा खातीर आपल्या मुखार त्या पुरसाक
जे भाशेन जायते पोस्ट तुमचे पासून ती काडटा तुम्ही तांचे पासून त्याग जिवितान करपाक सो गोंयकार लागून ह्या पांचूय गूण आमच्या जिवितान आपण उलवल्या पयली सुवातेर बोगाळ वावड्यो खालती खाली सोडून पवित्र साडी सोडून दुसऱ्याच्या वस्त्यात दवरून मनशा जावपाक सुसुरीतायेची मनशा जावप आनी शेवटा त्यागी मनशा जावन आत्माराय भाशेन एकुणीस जिवीचेर खुशाल जिवीत जावन Real sono आमची दुरुस्ती देवाला आमच्या पौर्णिक फुडाऱ्यांनी आपले आतां काल आसतले पोरचे सभे आनी खेरीत भाशेन कुटुंबान आसतल्या आवया सभे तशेंच इगोर्जेच्या संस्थांनी आनी समाजांत आसतल्या वस्तुल्या सभे सदांच जिवीत भितोले आनी ओटमीकपणाचेर शेकून परसावून बापा लागीं मागुया. आनी तांकां त्यो मेळून बापा लागीं मागुया. आमच्या वस्तुऱ्यांनी आवयपणाचें जिवीत जियेताना मुळये भाशेन सदांच देवाची खुशी करूंक आनी आपल्या भुरग्यांक क्रिस्ती तत्वांनी आनी बऱ्या शेगुणांनी वाडोवन भार घेतल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जायत्यो आवयो आयज हॉस्पिटलांनी घरांनी आनी आजिलांनी कश्टावतात. जिवीतभर आपल्या कुटुंबा सगळें तांणी मोग वांटलो. आयज तांचो उडास करतना देवान तांचे कश्ट ल्हवू करूंक आनी तांकां भेटोवणेक हात लावून बापा लागीं मागुया.
That's how I
प्रार्थना. प्रीतीच्या बाबा, आईच्या दिसा सर्वोपरी मध्यमदान करणाऱ्या आख्या संसाराचं प्रभुत्व आणि मनशाचे सोडवणेचे मागणी मानवतो. देखून दिवसाच्या स्वर्गस्थळी आसा तिचे पूर्वी मुंच्या सैमा गाण्याच्या होता मुंड्या सगळ्याच्या प्रमाण तिच्या आधारांचे सुख्रिस्ता पुत्रे पुरुष करून बाबाला नाव स्वतंत्र म्हणून आणि त्याच्या एकोपाने स्वतंत्र समेस्तीन शांतावरून त्याच त्याच्या जीजीची सुरुवात. त्याचबरोबर नाट आलेला आहे आणि आवड
Hai scopo di di nuovo di nuovo tidak berikan share dengan semuanya kata di masa itu dari dalam perjalanan itu. Sebelum masuk sertifikat dari mana sertifikat recommendation pada desain pada itu ada yang itu juga itu Aizami sekarang dia kaya sebelum non è necessario
मोगल बाबा भयणात आयज आमी मोटरसायकलीची परब समरतना आमच्या आवयांचो दीस मनयता. तर सगळ्यांक तुमकां ह्या ल्हान कार्यावळीक माई मोगाचो येवकार. कार्यावळीक सुरवात दिवंक आतां आमची सुकुल्ली भुरगीं आमच्या आवयांक परबी दिवंक आनी आपलो मोग तांचेर सवय दाखोवंक एक ल्हान नाताळ हॅपी फादर्स डे तुमचे मुखार दवरता. Here's a gift I'll give to you on this Mother's Day. I'll clean my room, I'll make my bed, I'll put my toys away. I'll be there just for you on this Mother's Day. Mother's Day, Mother's Day, Happy Mother's Day. Here's a gift I'll give to you on this Mother's Day. I'll clean my room, make my bed, toys away. I'll be there just for you on this Mother's Day. I'll be there just for you on this Mother's Day. Happy Mother's Day. देव बरें करूं तुमच्यांनी. आतां आमी सायकलीबाईच्या जल्माची केक कातरतलो. आमच्यो कांय आवयो आनी भुरगीं सगळ्या किर्तोस्ताराच्या नांवान ही केक कातरतलो. मागता आमच्या भितून काडलेल्या भुरग्यांक आनी आवयांक लागीं हे सोय.
वास काडटा. आमी दुयेंत आसतना आमची कामां नासतना सेवा करता. ल्हान ते व्हड जावसो आमची आपुलकाय करता आनी नितमेल नासतलो म्हूण आमची सवय दाखयता. तर आपली भावना आपल्या आवया सवय उक्ती करून आमची भुरगीं आतां एक कविता गायता जिचें नांव आर डेडिकेटेड मदर्स. You gave me precious life, for you gave me birth. You washed me and dressed me and nursed me with love. Not gently, set sweetly, angel from above. You hugged me and kissed me. Sometimes you did shout. For I broke things, skipped best, left mess all about. You taught me good manners and also to pray. You took me to our church on every Sunday. You fed me tasty dishes I can't forget. You toiled without rest. Mother, you are the best. Thank you, dear mother, for all that you do. I must learn to sacrifice just as you do. We pray to the good Lord to bless you always, keep you healthy and safe in His hands all days. Happy Mother's Day. You want to know? हांवें इनामां वांटलीं. म्हाका एल्विच मेंडिसा हाचे लागीं फुडें सरो. आमी पिरगोजेचे तोंडाट्याचे 15 ऑगस्टाक ओवर द रेनबो हो कार्यक्रम घडोवन हाडलो. त्या कार्यक्रमात जिखून आयिल्ले आयज आमी इनामां वांटले. म्हाका आमच्या बालमित्र फादर राहुल लागीं मुखार घेवन इनामां वांटले. त्या कार्यक्रमात आमी 4 स्पर्धा घेतले. तातूंत पयलें वेल्थ आउट हें 2 वरांचेर वांटो केलो. तातूंत इनामां फावो जाता. पयलो इनाम इथिलिया डिसूजा.
दुसरं इनाम रॉस्टन डिसूजा. आणि तिसरं इनाम दिलोरा परेरा. आमची दुसरी स्पर्धा असली देव बरें करून पावलो. तिसरी स्पर्धा फॅन्सी ड्रेस, जी उजार केल्ल्यो वस्तूंनी घडोवन हाडलेली. हातूंत 3 कॅटेगरीज आसल्यो. पयली कॅटेगरी भुरगीं, दुसरी कॅटेगरी तरणाटी आनी तिसरी वाडलोली. आतां मागता फादर एलिस्टर वाल्स हाचे लागीं मुखार येवन इनामां करता. भुरग्यांच्या कॅटेगरींत इनाम फावो जाता लुसिया मॉल. तरणाट्याच्या कॅटेगरींत इनाम फावो जाता साशा मेंडीस. आणि वाडलेल्या कॅटेगरींत इनाम फावो जाता सेंड्रा फेर्नांडीस. चवथी स्पर्धा आसली इंडिविज्युअल सिंगींग, जी 3 कॅटेगरीन आसली. पयली कॅटेगरी भुरगीं, दुसरी टीन्स, तिसरी कॅटेगरी तरणाटी. भुरग्यांच्या कॅटेगरीन इनाम फावो जाता जॉयलिन डायस. टीन्स ह्या कॅटेगरीन इनाम फावो जाता ब्रेंडा मेंडीस. आणि तरणाट्याच्या कॅटेगरीन ब्रायन डिसूजा. आतां आमी जी कोणी स्पर्धेंत भाग घेतल्या तांकां सर्टिफिकेट्स वांटपाचे. रॉक्सेंडा गोन्साल्वीस वालांकानो, एनेलिजा नाजारेथ, निकासिया नाजारेथ.
Aidan Fernandez, Brandon Mendes, Kadisha Rodriguez, Annalisa Nazareth, Lucia Mora. Annalise Pinto, Daphne Pereira, Sibel Mascarenas, Janice Mendes, Libania Lobo, Annalise Pinto, Amanda Mon, and Perpet Kamala. देव बरें करूं. देव बरें करूं फादर. थँक्यू एलरिच. आतां आमची भुरगीं एक प्रेयर डान्स आ मारियम तुमच्या मुखार दवरता.
भोवडीचो हो ल्हानसो कार्यक्रम भुरग्यांनी मोगान केला आनी देव संदेशकारांनी तांकां शिकयला. आनी एकदां सगळीं तांकां मोठ्यान ताळयो मारून दोन उपरांत आनीक ना हांव उलयला दिनवासला तुमकां सगळ्यांक आनी एकदां सगळ्यांक दिनवासला थोड्यांक फुडें चुकला हांव जाणा कॅरनाक थँक्यू म्हणून चुकला थंय आनी एल्ड्रीज जायतो वावरला एल्ड्रीजाकूय थँक्यू म्हणून चुकलो आनीकूय आसतलें चुकलें आसतलें पण तुमकां सगळ्यांक रावली देखील तुमी दिनवासता अदीक करून भुरग्यांक उमेद दिवं जावं ओवर द रेनबो ह्या प्रोग्रामाक जावं आयज तुमी धाडली देखून तांकां घेवन आयली देखून घेवन व्हरता नवी भाशेन ल्हान ल्हान त्याग सॅक्रिफायस करता देखून सगळ्यांक तुमकां दिनवास आनी सगळ्यांचे तुमचेर सायबीण म्हाजो आशिर्वाद आमी भायर जातले आनी उपरांतूय केक आनी दुसरे कितें आसा तें देव बरें करूं.